बुधवार 4 जून 2025 मुखेल ओळ. दुसऱ्यांकडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप व्हड भाग. नियाळाक आदार. एक चेडो सदांच आपल्या ऑफिसांत वेता तेन्ना आवयन रांदलोलें जेवण व्हरता. पूण हो भुरगो आपलें टिफीन खायनासतना भायलें जेवण जेवता आनी घरा वेताना आपल्या आवयन दिल्लें जेवण भायर उडयता. अशी जायते फावटी तो करता. एका दिसा ताका एक भिकारी तरणाटो मेळटा. तो भुकेन आसलोलो आनी आपल्याक कितें तरी खावंक दी म्हूण मागता. तेन्ना हो चेडो ताका आपलें आवयचें जेवण दिता. तो भिकारी तरणाटो तें जेवन खुशाल जाता. ह्या तरणाट्याक पळोवन ताच्या दोळ्यांत दुखां भरतात आनी आपली आवय कोस्ट काडून हें जेवण आपल्याक दिता हें तो चिंता. त्या दिसाक थांब आवयचें जेवण रस्त्यार भीक मागतल्यांक हाडून दिता. दुसऱ्यांक जेन्ना आमी वांटून दिता तेन्ना आमकां एक आठवेच तरेची खुशालकाय भोगता. अशें म्हणटात तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक पडचें न्हू. तेच परी दुसऱ्यांक आदार दिताय तेन्ना फोटो काडून व्हिडियोज करून पब्लिसिटी करचे बदल्याक एक गुपीत दान केल्यार चड म्हत्वाचें. आयच्या वाचपान एफेसाच्या जाणट्यांक पावलूची बोली. पावलू शुभ वर्तमान आपल्या ल्हानवी काळजान परगोट करता आनी सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरूंक उलो मारता. म्हजो थाराव. दुसऱ्यांक म्हज्या ल्हान ल्हान करण्यां वरवीं खुशाल दवरूंक हांव वावुरतलें.